खेळप म्हणजे आज श्रम घाम गळो भुरग्याक न्हीद बरी पडली आनीक चिंतना तकलेन कांय येवची ना तांचो एक्सरसायज बरो जालो सगळें जालें सिस्टमॅटीक जालें सगळें बरें इतलें न्ही फुडें बरें आमच्या साळगांवान मूळ साळगांव विलेजीन बरे क्लबांक मोठे प्लेयर दिले साळगांवकाराक खेळटाले वास्को क्लबाक खेळटाले धेंप्याक खेळटा अजुनूय खेळटात धेंप्याक म्हणजे इतले जर आसा पण तांचे खातीर बेसीक कितें जाय तें ना बेसीक नेसेसिटी सारक्यो गरजेच्यो ग्राउंड फिजिकल फिटनेस जावं योगा सेंटर्स जर तुम्ही म्हटलें ह्युमन डेव्हलपमेंट करतलो ह्यो गरजेच्यो गोश्टी आसा पूण कित्या तरी कारणां लागून खंय तरी वयता आमचे रिक्वेस्ट फक्त हे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता जशें बाईन सांगलें रिप्रेझेंटेटिव्ह एक सारके जातीन लक्ष जर घालीत खंयचेंय कितें इम्पॉसिबल अशें ना बाबा ही खरीच गरजेची वस्तू आसा ग्राउंड जावंक साळगांव मतदारसंघात कळंगूट आसा आतां पर्रे आमचो ऑलमोस्ट जाल्लो आसा सो साळगांव जावंक ना मेन कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंय कसलेय बाबतींत तो ग्राउंड तयार करून घेवंक शकता ना अशें ना आम्ही घेतात एक लहानसो व्यावसायिक विसो पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या काळांतल्या सत्ताग्रहाच्या कार्यावळींतली महत्वाची लायव्ह कार्यावळ लायव्ह मतदार राजा आणि आयज आमी डिस्कस करतात हांगा चर्चा करतात ती 3 मतदारसंघांचेर शिवोली कळंगूट आणि साळगांव आणि आमचे कडेन हांगा 3 मानेस्त आसात तांकां घेवन आमी डिस्कस करताले आमी प्रश्न घेतले आमी फोन घेवपाक वताले इतल्याक टेक्निकली कितें तरी प्रॉब्लेम जालो आणि ताका लागून आमकां ब्रेक घेवचो पडलो ताचे बद्दल आमकां माफ करचें. आमी हांगा फोन आसात ते फोन आयला ते फोन घेवया. फोन कोण करता? हॅलो 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 हां उलयात. Okay, I just want to tell you. Yeah, please tell your name. Hello, एक मिनिट. तुमची नाव सांगा, तुमची एरिया सांगात आणि मागीर उलयात. हॅलो, तुमची नाव सांगात, एरिया सांगात आणि मागीर उलयात. Okay, my name is Inocencio de Souza. Yeah. I am from Kalangut, and what I want to tell you is that in this Kalangut belt, the development that has taken place has only taken place in the houses of the punch members or the sarpanch and these type of people. You see their houses well built. You see the approach road to their houses well built. You see the number of lights to their houses, many lights. And the other people are forced to walk on the dust and go to church, come back from church, these type of things. What is the meaning of development? Okay, thank you. That's it. Thank you. हे कितें जालां हें सर्रास अशें चल्लां ऑल ओवर ऑल दीस 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज पंचायत मेंबर्स म्हणात सरपंचस म्हणात हे सगळे हांवें पयलीं सुरवातीकूच सांगिल्लें की एवरीबडी हॅज गॉट देर ओन इंट्रस्ट आपणाचेच इंट्रस्ट पळोवप बाकीचें फॉरगेट 5 वर्सांक तांकां निवडून दिता आनी 5 वर्सां जालीं की परत ते तांचे कडेन भीक मागपाक वतात आनी तांकां सांगतात की आमी तुमची सगळीं कामां करतले तुमी आमकां मतां दियात पण मतां दिलीं की ते विसरतात. मतदार राजा पळय आसा तो राजाचो रंग जाता राजा उरत ना ताजो तो राजा फक्त मत दितानाच आसता मत दिताना राजा म्हणून जेन्ना ताणें डिसिजन दिलें फक्त इलेक्शन पर्यंत राजा इलेक्शन जाल्यार दुसऱ्या दिन ते भिकारी दुसऱ्या दिसा ते गेले दुसऱ्या दिसा तांकां ते पळय पासून ना आनी जास्तीत जास्त ते एक टोमणे मारताले तांकां ते अमक्याक लागून तुमी म्हाका मत दिला अमके केला म्हणून आपण अमके मत दिला म्हणजे स्वार्थी सगळो वेपार म्हणून ताका लागून जे डिवोशन म्हणजे जे कितें आसूंक जाय की बाबा माणुसकीच्या दृश्टीन त्या विलेजीचो डेव्हलपमेंट करपा खातीर जी पळय अंतकरणांतल्यान जे प्रेम आसूंक जाय तें उरूंक ना आतां. आयज आमदार आपली सेवा करपाक ते निवडून येता न लोकांची सेवा करपाक. आयज खंयचे आमदारान खंयचे लोकांची सेवा करूंक ना तेन्ना प्रश्न विचार सारको सगळे आमदाराक सगळे वस्तू फ्री येता घरा लागीं प्लस तांकां पेमेंट मेळटा पण लोकांचो विकास कांय जायना हांगासर आनी एरियाचोय कांय विकास जायना आमचे थंय आसगांव कांयच विकास जावंक ना खंयचे बाबतीन कांय जायना. एकूच गजाल म्हाका सांगात ह्या सगळ्या गजाली मदीं तुमी म्हणलें की ओके कितले दीस जाले की मागीर ते विसरता तो 2 दिसांचो राजा मागीर कांय जायना. हो अलर्टनेस जो आसा थ्रू आउट जो मतदारां मदीं आसचो पडटा is it lacking in your belt where people are just running behind money and they're just not bothered of about very correct संदेश म्हाका एक सांगपाचें आसा जेन्ना चळवळ कोण सामाजीक जो सोशल एक्टिविस्ट आसता सोशल एक्टिविस्ट जेन्ना चळवळ कसली जावं समाजा खातीर झगडटा तेच्या फाटल्यान ताका आदार तेंको दिवपाक कोण आसना तो आपल्या स्वार्था खातीर केन्ना झगडना तो एक सोशल इश्यूज बाबा हांगा कितें तरी जावचें
ह्या विशया खातीर. पूण जाता कितें, लोक सगळे उलयता, इलेक्शना टायमार उलयतात आनी कोण आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा पळय ताका पॉयंट आवट करता. पूण फाल्यां जर आतां हांव एक जबाबदारी घेता, बाबा हांव हो इश्यू आसा पळय हांव म्हाज्या हातीन घेता, म्हाका तुमी सपोर्ट दिया, हांव फुडें वतां, फाटल्यान टर्न करून म्हाज्या फाटल्यान कोणूच आसना, ताजें कारण उलयता सगळे पूण फाटल्यान तेंको दिना. जेन्ना डेमोक्रेसी आसता, कसलें ऑर्गनायझेशन कोणूय रिप्रेझेंटेटिव्ह जावं, ग्रामसभा आसा थंय तुमचो इश्यू जर हायलायट केलो. ताजें कारण कितें जाणा की ह्या मनशाक ते हो एक मनीस सोडून बाकीचे जे मनीस आसा पळय तांचे खातीर कितें ना जाल्यार कितें बेनिफीट दिल्ली आसता तांणी, म्हणटकूच तो आपणाचेर उलटत काय, तो आपणाक मागीर गोत्यान हाडीत काय की आपणाक त्रासान उडयत काय, हें पळोवन तो फाटीं सरता. म्हणटकूच जो पळय हो मतदार राजा म्हणून पळय मतदारा कडेन येता ताका खबर आसा की कोणाक कशें घट धरप, कोणाक कशें घट धरप. पूण हालींच्या तेंपार आमी पळयलां थंय खुबशे प्रोटेस्ट जातात, खुबश्या गजालीचेर जातात, रिवर प्रिन्सेसाचेर खूब मोठो बोवाळ जालो, लोक एकठांय आयलो, बाकीच्या गजालीचेर आयलो. सो इजंट इट दॅट सिटीजन इज स्लोली बिकमिंग अलर्ट? Exactly. But only we'll come to know after the changes are taken place. We say that they are making alert, but there are no changes are taken place. Everywhere today, if you see, there is a corruption. Even if you want a job, there is a corruption. So what type of alertness has to come in? जॉब खंयचें, पंचायत लेवलचेर तुमचें जर कितेंच जर काम आसा जाल्यार तुमी थंय तांकां तकली बागयल्या शिवाय किंवा ठरावीक काम केल्या शिवाय तुमची कामां जायना. म्हणटूच त्या प्रमाणे एक तरी तुमी उग्र रूप धारण करूंक जाय, तर तो भिता तुमकां मुखाल्लो प्रश्न आनी तो करता तुमचें काम. मुखाल्लो आनी एक प्रश्न आसा, तो प्रश्न घेवया. नेरूलच्यान आयले दिसता म्हाका. हॅलो बंद जालो. एनिवे तुमी कितें सांगताले? तुमी म्हटलें न्हू आतां पंचायतीन भाईन सांगलें, पंचायतीन एक अडथळे आसता जावं गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट. आमकां कितें आसता जेन्ना आमी कसलें परमिशन मागोवंक वयता, फर्स्ट ऑफ ऑल आतां जो नागरीक आसा तो नागरीक सारको जावं, तेजें डॉक्युमेंटेशन सारकें जाय, प्रोसेस एक टायम आसता. थोड्यांक कितें आसता, चडशे आमी म्हणटा तो हो करप आनी तो करप. बेजिकली आमकां एकाच दिसान सगळ्यो फॉर्मेलिटी जाय आसतात, ज्यो शक्य ना. ह्यो कॉमन मॅनाक कित्याक आमी सदांच पॉयंट आवट करता बाकीच्यांक, स्वता पळयना बाबा हांव सारको आसा, कित्याक रूल्स रेग्युलेशन आसा, प्रोसेस आसा, ताका आमकां टायम लागता. कनेक्ट जाला, कितें सांगता पळोवया. हॅलो हां हॅलो. माझे नाव गजानन नायक. हांव नेरूलसून उलयतां. सांग. आमी जेन्ना इलेक्शन येता पळय तेन्ना आमी खुबशे जाण राजकारण्याचो गुन्यांव करता. राजकारणी जे कोण आसता तेंचे आमी गुन्यांव करता. पूण आमी कित्याक हें करिना की जेन्ना आमी आमचें मत मारता आनी 5 वर्सां आमी सुशेगाद न्हिदता घरा कडेन, जेन्ना ग्रामसभा आसता जावन जेन्ना कितें अशें जे लोकांचे फायद्याचे इश्यू आसता पळय तेन्ना आमी लोक जेन्ना पळय जनजागृती करपाक जाय तेन्ना आमी ते जनजागृती करिना. एका लागून असल्या राजकारणाक आयज एक जागो गावता, स्पेस गावता, आपूण करीन ती पूर्व तांकां करपाची तांकां एक संदी मेळटा. हेका लागून वोटर्स आसता जे जागृत नागरीक पळय आसता तेंचे कर्तव्य आसता 365 दीस into 5 years ते कंप्लीट तेंच्यांनी जागृत रावपाची गरज आसता. हे जाता आनी तेका लागून आमच्या मतदारसंघाचो प्रॉब्लेम जाता, स्टेटीचो प्रॉब्लेम जाता आनी राष्ट्राचें व्हडलें नुकसान जाता. हितून भ्रश्टाचार म्हणून येता, असले जे पळय बेकार आसता जे राष्ट्र आसा ते तोंड वयर काडटा. कित्याक आमची कर्तव्य कामार म्हणटा. मुद्दो कळ्ळो. एकच गजाल हांव आय टेक दीस क्वेश्चन इन अ डिफरंट वे. बेजिकली हेदोच्यान आमी उलयताले अलर्ट सिटीजन जाय, जागरूक नागरीक जाय, आनी गजानन सांगता त्या प्रमाणे की 365 into 5 कितें नागरिकांक अलर्ट रावपाक जाय, आनीक आमदारांक बी न्हिदून रावपाक जाय. कशें शक्य आहा तें? नागरीक आमी जर जागृत रावले तितली ताज्या मदीं जागृताय हाडूंक नाका आमकां. तो कसो न्हिदचो ना, ताका न्हिदूंकूच दिवंक जायना. प्रत्येक प्रश्न जो आसा तो धसास लायल्या शिवाय ताका न्हिदूंक दिवंक जायना. कशी तरेचो आमदार जाय, आज तुमची एरिये भितर कशे तरेचो आमदार जाय. फॉरगेट, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविज्युअल और एनी पार्टी, बट व्हाट काइंड ऑफ यू टेल अस एडविन बाप, व्हाट काइंड ऑफ MLA you want in your area? Amdar म्हणजे he has to attend all the gram sabhas in the village and he should know the difficulties of the every village. Otherwise आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम आसता, रोडाचो प्रॉब्लेम आसता, इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लेम आसता,
पंचायत लेटर करता पण ताचो कोणूच आन्सर करिना आनी दॅट कीप्स ऑन स्ट्रगलिंग मोर एंड मोर. If he takes and if he give a support, if he goes up to the assembly and tells Baba, this is the problem of this village, it can be solved. आणि त्या MLAन असो विचार करूंक जाय बाबा ही पंचायत अमक्या पार्टीची, ही पंचायत बाबा दुसऱ्या पार्टीची, ही पंचायत बाबा तिसऱ्या पार्टीची, हो विचार करप ना. तो जेन्ना आमदार जालो की तो सगळ्या पंचायतीचो आणि सगळ्या पंचायतीचो पळयता आसतना ताका विंडिक्टिव्ह हे नजर दवरून पळोवंक जाय. हॅज विंडिक्टिव्हनेस इज ऑन रायज. म्हणजे कारण कितें जाणा की ज्या वेळा ते इलेक्शनच्या वेळा झगडतात पंचायत एका पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता. आमकां पडूंक ना ते. कारण कितें जाता शेवटी ताका सपोर्ट तो म्हणटा आपणाक इतल्या सरपंचाचो सपोर्ट आसा. हे कित्या वयल्यान तो म्हणटा आपणाक इतल्या पंचायतीचे इतले पंचायत मेंबर्स आपली वोट बँक तो हांगा म्हणटा. ही म्हणटा तो वोट बँक थंयसून आपणाक मॅक्झिमम वोट्स मेळटा. हे जे कितें म्हणटा पळय तो ताका कांय तरी कारण आसा न्ही. पण ताणें जर तशें म्हणलें जाल्यार ताणें रेज इश्यू करूंक जाय न्ही. बाबा ना आमी ताजे बरोबर ना, आमी सगळ्यां बरोबर आसा. मतदारांक आमी फ्री हँड दिला. तुमकां जो मनुष्य कॅपेबल दिसता, जो मनुष्य तुमच्या खातीर काम करतलो, तुमची सेवा करतलो, तुमची उदरगत करतलो, गांवची उदरगत करतलो, ताकाच आमी मत दितले किंवा आमी सांगतले आमच्या लोकांक. सो बेसिकली MLA कडेन एक प्रोग्राम आसपाक जाय. करेक्ट. आणि तो प्रोग्राम तांणी इम्प्लिमेंट करपाक जाय. मे बी विथ द हेल्प ऑफ पंचायत, मे बी विथ द हेल्प ऑफ म्युनिसिपालिटी अँड विथ द पीपल सगळे. Now last 5 years MLA must have visited hardly once or twice in every panchayat. काही पंचायतीचे इलेक्शनाच्याच वेळार ते येतले, ते पयलीं एकदा निवडून आयले मागीर ते कोणाक पोवचेच ना. इवन हालो करूंक तयार ना. नो तुम्ही आज सांगले हांव मान्य करता. ओके ही अटेंड्स दी ग्रामसभास. आता तुम्ही सांगले म्हणटकर दी MLA हुएवर इज दी MLA ही अटेंड्स दी ग्रामसभा. बट देन व्हॉट? Then he has to follow up the work which is pending in the village, which has been demanded by the villagers, which is required by the villagers. Today there is a big problem, water. आता एप्रिल मे आणि उदक आसचें ना. आज MLA कॅन रेज द प्रॉब्लेम्स इन द असेंब्ली. असेंब्लीन ते क्वेश्चन घालून ताणें ते ताजो पाठपुरावो करूंक जाय. असेंब्लीन जो प्रश्न येता पळय तो सरकारान धसाक लावचोच पडटा न्ही. आणि खंयच्या डिपार्टमेंटान गेलो डिपार्टमेंटाचे खंयचें काम आसा कितें आसा हें सगळें ताणें. MLAचो से आसता कित्याक आतां कॉमन मॅन गेलो जावं रिप्रेझेंट आनी कोण दुसरो गेलो ताका तितली वेटेज मेळना. जर जातीन लक्ष घातलें MLAन बाबा तो इरिस्पेक्टिव्ह तो वोटर असो कोणूय असो कित्याक आतां ती तेची कॉन्स्टिट्युएन्सी ओवरऑल डेव्हलपमेंट कसो करपाचो कॉन्स्टिट्युएन्सी हाणें तें लक्ष घालून जर स्वता तो पर्सनली गेलो इन्स्पेक्ट केलें आनी जर फॅसिलिटेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळें आनी हेंच जर करीत जाल्यार ताका फुडें ताका निवडून हाडटात लोक. फुडें ताका म्हणटा बाबा तुवें 5 वर्सां काम बरें केलां, आतां फुडलीं 5 वर्सां आनीक तुका आमी दितात. चल बरोबर म्हणटो तूं काम कर न्ही, दाखय न्ही आमकां काम केलां म्हणून. आतां ते आमी ग्रावंडाचो इश्यू घेतलो, हो इश्यू तो इश्यू पब्लीक इश्यू ते सगळे. आतां सुलभ शौचालय म्हणा किंवा ग्रावंड म्हणा किंवा मार्केट म्हणा किंवा आनी कितें म्हणा हे सगळे आसा ते पब्लीक इश्यू. ते पब्लीक इश्यूआन तुमी लक्ष घाला आनी तयार करा. देयर इज वन कॉल कमिंग अबाउट गार्बेज इश्यू. करेक्ट. हॅलो. हा हॅलो उलया. हांव सालिगांवच्यान श्रीवल्लभ उलयतां. 2004 गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक रिपोर्ट दिल्लो की झरीचें उदक साळगांवच्या जी सरमणची जर उदक लोक भलायकीक लागून पियेताले वापरताले थंय गार्बेज वयर कळंगूट आनी सालिगांव शिमेर वतलेल्यान सगळी घर पिड्ड्यार जाल्या, नॉट पोर्टेबल फॉर ड्रिंकिंग. आनी ताजे नंतर अशे प्रश्न उपस्थित जाला की सगळ्यो साळगांवच्यो 2 वाड्या वयल्यो बांयो पिड्ड्यार जाल्या. मग ताजे बद्दल अजून सरकार काय करिना, स्थानिक आमदार काय करिना, कोळंगूटचोय आमदार काय करना, साळगांवचोय आमदार काय करना. हो जो इश्यू पळय आसा गार्बेजचो तो खूब साळगांवच्या लोकांनी खुबसो प्रोटेस्ट मारलो ताका. शेवटी ते कोर्टान गेले आनी तांचे कोर्टाचो तांकां निकाल असो मेळ्ळो की ती जी एरिया आसा पळय ज्या जाग्यार गार्बेज डंप करता ती कळंगूटच्या एरियेन पडटा. म्हणून कळंगूटच्या एरियेन जरी पडली जाल्यार पावस पडटा तो कळंगूटच्याच एरियेन वचना. तो पावस पडलो की तो साळगांवच्या एरियेंतल्यान सकयल देंवता. म्हणून तें सगळें जें देंवता पळय तें आमच्या झरीन वता, झरीची वाट लायता, लोकांची वाट लायता, सगळें वाट लायता. पण आज गार्बेज इश्यू कोणूच सॉल्व करिनात.